किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावूंक कोणशाक गावान गाव दैवीक मिसाळ हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकासो नाय जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारता पूण तूं म्हाका निवारी नाय खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय तूं अन्यायचो प्रेरशक कित्याक जालाय नास आनी जबरदस्ती मुजे मुखार आसात झगडी आनी दुस्मानकाय वाडत वेतात तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी ते सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर ते बरय हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी ते फटयना ते घाळाय करीत जाल्यारी ताची वाट पळोवन राव कित्याक ते करेंच येतले ते येवंक लाभकाळ लागचो ना पळे जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नाश जातलो पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो देवाचे उतर हे सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका येया संतोषान सर्वेस्पोरा कोल्हास्या आमच्या तारणाचे कडप जावन नसलेल्या वाखाण्या अर्घ स्तुती करून
ताचे समोर येवया गितां गायनांनी ताची गीत गावया सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका येया सरपडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवाचेर दिंड्यांनी पडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाचो शेळयो तो पोस करून सांबाळटा तो सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका आस्ता सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार आरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका थंय मेरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भोवमोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान म्हाका दिल्ल्या देण्याचे केंड जड अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बोळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिता तर आमच्या सोम्याक आनी ताजो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका बगार देवाची साक्षेचेर पातयेवन स्वार्था परगट करच्या कश्टा वामटेंत म्हजे सवे भागीदार जा क्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तावन तुवें आयकली ती निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करन घे आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे तबेन दिल्ले सताचे मोलादीक दिरवें सांबाळन व्हर देवाचे उतर हे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता एक पोटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले आमचो भवार्थ सडय सोम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या काना तितलो भवार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकास उमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सरूंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंतया तो कामातावन फाटीं येतस वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे तशें मनशा बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर पेकटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय आपणे फरमायलेलें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावरता तशेंच तुमकां फरमायलेलें सक्कण करन जातस तुमी म्हणासय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जंय आसलें तें मात्र आमी केलां देवाचें उतर हें
मोगाच्या बाबानो बहिणीनो तशेंच मोगाळ भुरग्यांनो आज आमी सदाकाळाचो 27वो आयतार समोर आमता आनी आज आमकां आयची लितुर्जी भावार्था विशीं शिकोवन दिता. भावार्थ म्हळ्यार कितें आनी भावार्था द्वारे आमचें जिवीत कितें जाता, भावार्था द्वारे आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जाता ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करूया. मगाच्या आमच्या सद्या जिवितांत एक नदर आमी घाली तर आमी पळयता की आमची जिणी भावार्थाचेर आनी पातयेचेर ती बांदून हाडल्या आनी ती चलोवन आसा. जर एक मनीस आनी एका मनशा थंय पातयेनी दवरना, भावार्थ उसारना, खंडीत जावन तो मनीस दुबावान जियेता आनी दुबावान जियेत आसतना खंडीत जावन हे दुबावी जिवीत संतोशचें जावंक शकना, तें जायते मुखार वचोंक तें शकना. जर तर बायलेचेर बायल घोवाचेर दुबाव उसारता, खंडीत जावन तें लग्न जिवीत मोडून पडटा. जर तर आवय बापाय भुरग्यांचेर आनी भुरगीं आवय बापायचेर दुबाव उसारतात, भाव भयणीचेर आनी भयण भावाचेर दुबाव उसारता, खंडीत जावन त्या कुटुंबांत एकवट आसूंक साध्य ना. तशेंच जर तर एकलो आपणाच्या इश्टाचेर दुबाव उसारता, खंडीत जावन ते इश्टागात मोडून पडटा, ते इश्टागातीक तो घात करता. हे कुटुंबाचें जिवीत जाल्यार आमच्या वेव्हारीक जिवितांत आमी पळयता की आमकां पातयेन गरजेची. जर तर आमी कोणाय की आमचें कसलेंय काम करूंक आमी सांगता तेन्ना त्या व्यक्तीचेर आमकां पातयेनी आसूंक जाय, नाजाल्यार आमी आमचें काम आमचो वावर त्या व्यक्तीक आमी दिना. चिंतया आमकां घर बांदूंक जाय, आमी इंजिनियराक आपयता, कॉन्ट्रॅक्टराक आपयता आनी आमकां अशें घर जाय म्हूण ताका आमी विवासिता आनी सगळे आमचे घराची जबाबदारी तांचे हाती आमी दिता आनी आमी बरोवसता की हे व्यक्ती घर बांदूंक जाणात आनी बरेंशें घर म्हाका बांदून दितले, बऱ्या क्वॉलिटीचें घर आमकां बांदून दितले म्हणून आमी पातयेता. त्या देखून आमी आमचें काम तांच्या हाती समर्पिता. तशेंच आमी पयन करता आसतना बसार जावं, विमानार जावं, रैलार जावं, पयन करता आसतना त्या वाहनाचो चालक ताका तें वाहन चलोवंक कळीत आसा म्हणली पातयेनी आमकां आसा आनी त्या देखून आमी सुशेगाद त्या वाहनाचेर आमी पयन करता. तशेंच वटलाक आमी वता आसतना त्या वटलाच्या रांदप्याचेर आनी थंयसर काम करच्या त्या वावरड्याचेर आमकां पातयेनी आसा आनी त्या देखून आमी पातयेनेन थंयसर आमी जेवण करता आनी दादोस पावता. मनीस सामाजीक जिवीत देखून ताका हेरांचेर पातयेनी दवरची गरज आसा आनी पातयेनी दवरना जाल्यार खंडीत जावन ताचें जिवीत कश्टाचें जाता आनी जिवंक तो शकना. तर मोगाच्यानो संवसारी तात्कालीक जिवीत जियेतना जर तर आमकां इतली पातयेनी गरज तर आमी सासणीक जिवीत जियेत आसतना सर्गाराचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां कितली पातयेनी जाय. आमी नादिसत्या देवाताई आमी पातयेनी दवरून जियेत आसतना जर तर आमचो भावार्थ घट ना, जर तर आमचो भावार्थ गूण ना, आमी खंडीत जावन ह्या संवसारांत त्या देवाताई एकवटून जिवंक आमी शकना. भावार्थान जिवोवचें म्हळ्यार नादिसत्या त्या देवाताई आमी एकवटान जिवोवचें, ताणें सांगलें उतार आमी स्विकार करून जिवोवचें आनी अशें ह्या भावार्थान स्विकार केल्लें ताचें उतार आमच्या जिविताक बरेंपण हाडटा. देखून भावार्थ म्हळ्यार देवाक सत म्हणचें.
अशे मनशान आपणाकच संपूर्ण तरान देवाक ओपसून दिवन ताचेर हुंदून जियोवचें आनी अशें ताणें उगड्या पेकिल्ली सर्व सत्ता स्वतंत्रयेन आमी स्वीकार करचे हाका आमी भावार्थ म्हणटा. भावार्थ एक सैम वर्तो शिकून आनी हो भावार्थ आमकां देवान एक धर्मार्थ देणे जावन दिला आनी ह्या देण्याद्वारे आमी त्या देवा थंय आमी संबंद दवरूंक आमी संवाद करूंक शकता. हें देणें खालतेपणी ताची सद्दां करतल्यांक मात्र तो फावो करता. आमचें थंय खालतेपण जाय. आमी खालते साकोर आमी कितेंच करूंक शकना. जे कितें म्हाका दिलां तें सगळें देवान देणें जावन दिलां आनी हे बाबार्थी एक ताचें वर्तें देणें म्हणून आमी स्विकार कर आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमचें क्रिस्ती जिवीत भोव बरें जाता. मागण्याद्वारे आनी देवाचें उतार आमी स्विकार करचे द्वारे आमी आमचो भावार्थ वाडयत. आमचो भावार्थ आमी गुंडाळ करयत आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी भोव सोबायेचें तें करयत. भगवंत आगोस्तीन म्हणटा हांव पातयेतां समजून घेवचे खातीर आनी हांव समजतां पातयेवचे खातीर. म्हणजे भावार्थाद्वारे आमी देवाची योजना समजता आनी देवाची योजना समजली आमी भावार्थान ती आमी कार्यगत करता आनी अशें देवाची खुशी ह्या संवसारांत आमी भावार्थी जिणेद्वारे आमी जारी करता. मोगाचेनो भावार्थान जियेले व्यक्ती देवाच्यो जिव्यो साक्षी जावंक शकतात. हाका जायतीं उदाहरणां आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता. दृश्टांतां सांगचें जाल्यार अब्राहम ताची देवान परिक्षा केली. ताका सांगलें तुजो गांव तूं सोड आनी हांव तुका बसयतां त्या गांवाक पोस आनी अशें तुजी संतत हांव आकाशाच्या नखेत्रां बरी आनी भुमीरासच्या रेवे बरी हांव ती वाडयतलो. अब्राहमा संतत नातली पूण देव सांगता देखून तो सर्व सोडटा आनी देवान दाखयल्ल्या त्या गांवाक तो वता. आनी आमी जाणाव अब्राहमाच्या जिवितांत कितें करतात. ताच्या भावार्थाद्वारे देव महान कार्य करता. ताचे तावन व्हडली संतत उपजोवचे बरी देव करता आनी आमी त्या देखून अब्राहमाक भावार्थाचो बापूय म्हणून आमी आपयता. तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत पळयल्यार मोरी ती एक सादी स्त्री सादें जिवीत ती जिवन आसली. देवाचेर तिका अखंड मोग आसलो भावार्थ आसलो. जेन्ना देव गाब्रिएल बोडव्याक तिचे थंय धाडटा आनी ही बरी खबर देवाचो शब्द मनीसांची बरी खबर तिका तो दिता तेन्ना मोरी घबरता वय पूण निमाणे भावार्थान सर्व स्विकार करता आनी म्हणटा हांव देवाची साकर तुज्या शब्द प्रमाणे म्हणजे थंय जावं. भावार्थान उसारली ही मोरेची उतरां साकर नासल्या तिका सर्ग संसारची राणी म्हणून देव ऊंच उबारता. हांगा आमकां कळून येता की भावार्थान जियेलें जिवीत खंडीत जावन देवाक मेसवता आनी देव हें जिवीत ऊंच उबारता ताका ससनीक जिवीत फोव करता. मोगाचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकता शीस जेजू लागीं तांचो भावार्थ सडय म्हणून विचारता. सोम्या आमचो भावार्थ सडय. तेन्ना जेजू तांकां कितें जाप दिता. जेजू म्हणटा जर तर तुमचे थंय सर्वाच्या खानात इतलो भावार्थ आसा तर तुमी ह्या पर्वताक दर्यांत वचून पड म्हणून सांगल्यार खंडीत जावन तशेंच करतले. म्हणजे हांगासर भावार्थ कितलो आसा कितलो ना तें सवाल न्हय. जर तर देवाचें देणें म्हणलो तो भावार्थ तुज्या जिवितांत आसा
तेन्ना खंडीत जावन त्या भावार्थाचें जिवीत तूं जियेताय आनी भावार्थाद्वारे तूं महात कार्य करूंक शकताय. हें सत जेजू तांकां कळीत करता. पळय आमी जाणाव हर एक फावटी जेजू भावार्थाची वाखाणणी करता. ताचे थंय आयिल्ल्या जायत्या जणांक तो म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. असलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत खंयसरूय पळोवंक ना. आनी आनी कडेन आमकां भावार्थ कितले गरजेचो गे म्हणून आमकां तो आनी कडेन दाखोवन दिता. ताच्या मायगावाक तो गेल्ल्या वेळार ताच्या मायगावाक गेल्ल्या वेळार ते ताका स्विकार करिनात कित्याक तांचे थंय भावार्थ नातलो. आनी भावार्थ नातलो देखून जेजू थंयसर जायतीं अजापां करूंक शकना. वय देव आमचो मोग करता. देव आमच्या सांगाता जियेता. जेव्हा आमचे सवय आसा पण जर तर हे सर्व भावार्थान स्वीकार करना आनी एक भावार्थाचें जिवीत जियोवन देवा थंय हांव संबंध घट करना तेन्ना खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत अजापां घडोवंक जायनात. अजापां घडोवंक शकनात. देखून आमी भावार्थान जियोंक जाय. भरवशान जियोंक जाय. मोगान आमी जियोंक जाय. देखून सुमुखाच्या भावना आनी भयणो हांवें सांगलें भावार्थ उणे या चड हाच्या विशयांत आमी ध्यान करनासतना म्हजे थंय भावार्थ आसा गी हो आसलो भावार्थ हांवें कशें तो जियोवचो कशें तो वाडोवचो आनी कशें तो घट करचो ह्या विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय. आनी अशें आमचे थंय दुबाव पयस करना. सदांच म्हाका रचल्या त्या रचनार्थय हांवें भावार्थ व्यक्त करून जियोंक जाय. तर आमी प्रामाणीक जावन जियेवया. देवाचेर अखंड भरवसो आमी दवरया आनी आमच्या ह्या प्रामाणीकपणाच्या जिविताद्वारे आनी भावार्थाच्या त्या जिविताद्वारे आमी हेरांक प्रेरीत करूंक शकतले. जायत्यांक आमी बरें करूंक शकतले. आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आमचें समाजीक जिवीत पातयेन भरतलें आनी ह्या पातयेद्वारे आमी संतोशान समाधानान माया मोगान जियोंक आमकां फावो जातलें. तसो सोमी आमकां आशिर्वाद दिवंदी. आमेन. येजू बाळका नामान तुका येजू बाळका वंदन तुका बेसाव आमचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसाव आमचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jesu barka naman tuka Jesu barka